दीस ब्रेस्तार नोव्हेंबराची 7 तारीख 2024. पयलें वाचप. सांव पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वाक्य 3 तावन 8a पर्यंत. आमी जाल्यार खरे सुनेतेची परजा, देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली, भायल्या विधी नियमांचेर पातयणी सोडन जेजू क्रिस्ता थंय अभिमान भोगतली. म्हाकाय तसल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक फावो ती सबब ना म्हणून न्ही. हेर कोणी भायल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण सांगून चिंता जाल्यार ताचे प्रास चड हक्क म्हाका आसा. हांव जल्मोन 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुन्नत केल्ली. इस्रायल कुळयेंत बेजमेच्या घराण्याचो हांव. हेब्रेवांक जल्मल्लो हेब्रेव. नियमशास्त्र सांबाळच्यांत हांव एक फारिजेव. धार्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दग दिलो मनीस. नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यांत आक्षेपा वीण सालिसो. पूण आदीं म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतलें सगळें आतां क्रिस्ता पासत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 105 2 तावन 3 4 तावन 5 आनी 6 तावन 7 पर्यंत. श्लोक. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिनवासता, तुजी स्तुती करता. सदांकाल तुज्या नांवाची वडवीक घाता. ताच्या पवित्र नांवा थंय अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. श्लोक. सर्वेस्पराक सोदतल्याची काळजां संतोश भरीत जावं. हर एक पिळगी मुखले पिळगेक तुजी कृत्यां परगट करतली. वय तुजी अद्भुत कार्यां वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पासारतली. तुजी महत् कार्यां गाजयतली. श्लोक. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. मनीस तुज्या भयंकर कृत्यां विशयांत उलयतले. तुज्या व्हडपणाचो आनी पदवेचो प्रचार करतले. तुज्या अपरिमीत बरेपणाचो उपकार आठयतले. युगयुगांक तुजें नितीवंतपण नावाडतले. श्लोक. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. शुभ वार्ता. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 5 ओळ 1 तावन 10 पर्यंत. आतां साबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताजे सरशें वेताले. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आशिल्ल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोन वसात जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सोडन सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वचचो ना. तो मेळटस संतोशान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोश पावा, कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंतां प्रास पश्चाताप भोगून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचे सर्गी चड संतोश जातलो. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आशिल्ल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मान ते मेळासर 17 दिनां जायत ते मेळटस आपल्या इश्टिनांक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक भायर पडिल्लें नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पातक रडोवन जिणी बदलतल्या एका पातक्या विशयांत सर्गीचे देवदूत संतोष पावतले. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पातक रडोवन जिणी बदलतल्या एका पातक्या विशयांत
सर्गी देवाचे दूत चड संतोष पावतले, तर आमी सर्व सर्गींच्या देवाच्या दुताच्या संतोषाक कारण जायचे. आमी सर्व पातकी ते खरें. जर आमी आमचे तें पातक ना म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता, आनी आमी पातक करूंक ना म्हणून जाल्यार आमी देवाक कसो फटकिरो करता, आनी ताचें उतर आमचें तें ना जाता. देखून देवाच्या उतराक स्पंदन करून आमची पातकां वळखून घेवया. पातक रडोवन जिणी बदलून सर्गींच्या संतोषाक कारण जावया. आमी बरी जिणी जियोन जेजू बरी जावया. जेजू बरो गवळी जावन पातक्यांक सोदून गेलो, तशेंच आमी पातक्यांक सोदून वचूं जाय. देवाच्या उतराद्वारी तांची पातकां वळखून घेवंक आनी तांणी देवाशी पाटी परतूंक तांच्या जिणये परिवर्तनाक आमी हातेरां जावया. तांकांय सर्गींच्या संतोशांत वांटेली करया.